पळय तूच वाडयता मरे परत तेच विचारता आनी तू तेच वाडयता तो जालो तांचो वाद बी सोंपलो सगळे जालो विशय सगळो सोंपलो द एंड ह्या दिसा कशें आसा एक प्रकारचे पोरकटपणा आनी तुगेलें केस्तांवां वांटून आनी नांव पिड्यार करपाचें एक चल्लां कालच कोणें व्हिडियो परत शेअर केलो तातूंत भितर अध्यक्ष म्हणून हांव गुंडाक सपोर्ट करता किंवा कोण तरी एकल्या सुरेश नायक म्हणून आसा तो म्हगेलो सोयरो बीन म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जाता ते सगळ्या मनशांक विचारता मातशें सोदून काडात तो म्हजो खंयच्यानचो सोयरो जाता तो म्हाका तरी सांगात खंयचो तो मामालो आत्यालो काकालो खंयचो आसा तो तरी म्हाका मातशें सांगात नांव पिड्यार करपाक लागून आनी कांयच मेळना म्हणून हें वाडदिवसाक अनेक लोक आयले ते लोक घरा कडेन आयले कोणें केक बरयलो म्हाकाय खबर ना त्या बोवळ्यान भितर कोणाचे कॅरेक्टर आमी विचारना हांव पयलींच आमी सांगलां म्हज्या व्हिडियोंतल्यान हांवें हें क्लियर करून आतां हो दुसरो आनी सगळे प्रश्नाचेर आमी जेन्ना पळय उलयना न्ही म्हणजे उत्तरे जर दिलें ना जाल्यार अर्दे लोकांक समजता वो वगीर रावलो म्हळ्यार हें खरें आसतलें म्हणून आयज तो व्हिडियो व्हायरल करपाचें फाटलें कारण कितें तेंय म्हाका खबर ना म्हणटकीर त्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या खंयच्या रामा काणकोणकराचे खंयचे एटॅकाचे प्रकरणां आसतलें मागीर तातूंत भितर खंयचे कोण पयर धरला तो ताजे बरोबरचो फोटो आसा तो कार्दोजो ताजे बरोबर तो सुरेश नायक आसा कितें तरी म्हणटा बुकी कितें तरी आतां हें सुद्दां म्हाका खबर ना आतां दामू नायक केन्नाच्यान गुंडा बिंडा हें सगळें और असले घेवन भोंवपाक लागलो तर आतां म्हाकाच प्रश्नचिन्ह पडला आनी तो म्हजो सोयरो खंयच्यान सोयरो तोच म्हाका खबर ना म्हणजे नायक नांव आशिल्लें आडनांवान आशिल्लो तो सोयरो ताजे जाल्यार तो म्हजो रिलेटीव म्हणून घालप आनी परत बरोबर न्ही हें चुकीचें तर लोकांक कळपाक जाय म्हणून